मोगाचनो तुमकां समेस्तांक पक्षीकरे पुणशेताचे प्रणाम। या वर्सा या पुणशेताची वार्षिक परब यस ऑक्टोबर महिन्याच्या 28 तारखेर आमी व्हडा दबाज्यान आचरण करता। या वर्सा या पुणशेताक तिदोडो संभ्रम, आमची वार्षिक महापरब, सामुहीक काजराचो संभ्रम आनी नव्या हॉलाचें उक्तावण एकाच दिसा आमी चलयतले। ही महापरब आमी चलोवच्याक जायती तयाराय हांगासर जावन आसा। 19 तारखे तावन 22 तारखे पर्यंत हर एक दिसा सकाळी 9 तावन दनपार 1 वरां पर्यंत हांगासर मीस, नोवेन, आराधन, पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी आसतली। ऑक्टोबराच्या 23 तारखेर आमी हांगासर कोंप्रिसो आयतार चलयता। त्या दिसा कोंप्रिसो आयतार सांगत आस वोज्यांचो पुरशांव मानून हाडला। वोज्यांचो पुरशांव सांजेर 4:30 वरार पक्षीकरे पेंटेतावन पक्षीकरे इगर्जेक आसतलो। या वोज्याक मस्त जाणां आमकां कुमोग करतात। आमच्या वारड्याच्या फिरगजांतावन, आमच्या पक्षीकरे फिरगज घरांतावन, आमच्या आसपासच्या हिंदू मुसलमान भोंवडांतावन आमकां वोजी येतात। तुमी वोजी हाडून येवयेत आनी ह्या वोज्यांच्या पुरशांवान भाग घेवयेत। वोज्याचो पुरशांव 4:30 वरार पक्षीकरे पेंटेतावन सुरू जाता। उपरांत 5 वरार त्या दिसाच्या कोंप्रीचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें। हे मिसाचें बलिदान शिवमोग्गा दिसचो याजाक तीर्थहळ्ळीचो विगार मनादीक बाप रोमन पिंटो भेटयतले। मिसा उपरांत पक्षीकरे पेंटेक पवित्र येवकरेसाचो पुरशांव आसतलो आनी ह्या पुरशांव पक्षीकरे पेंटेक पावल्या उपरांत थंयसर कन्नडा भाशेन प्रसंग आसतलो। कन्नडा भाशेचो प्रसंग थंयसर जाल्या उपरांत परत्यान पुरशांव पाटी आमी इगर्जेक येतले पवित्र येवकरिस्त काण घेवन आनी हांगा इगर्जेंत सक्रामेंताचें आशिर्वाद आसतलें। फिरगज घरांनी मुड्डोम दिल्ल्यांक, पिर्जेन दिल्ल्यांक तस दिसा मान करतले। 26 तारखे तावन 26 तारखे पर्यंत सोमारा तावन बुधवारा पर्यंत हांगासर एक बृहत रेतीर मानून हाडल्या, कॅरेजमॅटीक रेतीर। ही कॅरेजमॅटीक रेतीर येसू स्पर्श म्हणल्या पंगडा तावन हांगासर चलोवन व्हरतात। मनादीक बाब फ्रँकलिन सोजू, मनादीक बाब रोमन पिंटो आनी ब्रदर टी.के. जॉर्ज ही रेतीर चलयतले। ब्रदर विलियम संगीत दितलो। ह्या रेतीर एक व्हडा संख्येन हजर जाया। रेतीर सकाळी 9 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत आसतली। सगळो दीस रेतीर आसतली। दनपारां जेवणाची वेवस्था आसतली। नोवेनाच्या दिसांनी दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा। कोंप्रीच्या आयताराय सांजेर जेवणाची वेवस्था आसा। 27 तारखेर ब्रेस्तरा आमी सांजुदाच्या चेरेलाचो पुरशांव आनी सांजुदाक मान कसो दीस चलयता। त्या दिसाचे कार्यक्रम सांजे 6 वरार प्रारंभ जाता। 6 वरार पक्षीकरे पेंटेतावन हांगा इगर्जेक आमी सांजुदाचें चेरेल काण घेवन पुरशांव करता। त्यानंतर हांगासर मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदानाच्या उपरांत सर्व यात्रिकांक ज्या कोणें दान दिलां, मुड्डोम दिल्यात, पिर्जम दिल्या, तांकां आमी मान करतले। त्या दिसाच्या कार्यक्रमाचे मुखेलपण घेता मनादीक बाब बाजिलबास आलांगरचो विगार। आनी 28 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम, फेस्त, सामुहीक काजार, हॉलाचें उक्तावण हो तिदोडो संभ्रम त्या दिसा आमी चलयता। सदांच 5000चे चड लोक भाग घेवंक साध्यता आसा। आमचो गवळी बाप येता, धर्मस्थळाचो धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगडे येतात आनी जायते मुखेल सेरे ह्या कार्यक्रमाक हजर आसतले। ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक तुमकां आमी बरो येवकार मागता। येयात, पक्षीकरे पुणशेताक येयात, सांजुदाची मजा जोडात, आमच्या वार्षिक महासंभ्रमांत भाग घेयात आनी संतोष पावात आनी सांजुदाच्या विशेष बेसामाक पात्र जायात। त्या दिसा सांजेर संस्कृती कार्य आसतलें 6 वरार आनी संस्कृती कार्य जाल्या उपरांत देवदास कापेकारान बरोवन निदर्शन केल्लो बंगार म्हणलो तुळू नाटक सादर जातलो। ह्या सगळ्या फेस्ताच्या कार्यक्रमाक तुमकां पक्षीकरे पुणशेता तर्फेन मोगाचो येवकार मागता आनी तुमकां सुमेस्तांक सांजुदाची विशेष मजत हांव मागता। तुमची तेसावां, तुमच्यो काणयो हांगासर पक्षीकरे पुणशेताच्या दफ्तरान तुमी दिवयेत। तुमचे खातीर आमी मागतले हांव सुमेस्तांक देव बरें करूं। पक्षीकरे पुणशेताच्या वार्षिक परबे घेयात आनी सांजुदाची विशेष मजत जोडात। देव बरें करूं। पंदा सांपडल्यानो येया अंकारांत सासपोंच्यानो जोडा दैवीक आधार सोर पर जानो